Utpoti chapter 50. तेन्ना झुजे आपल्या बापायच्या मुखामोळ्यार पडून रडलो आनी ताका उमे दिले. मागीर झुजेन आपल्या बापायची कूड परमलांनी भरूंक ताचे सेवेक आसलोल्या वैजांक फर्मायलें. इस्रायेलाक वैजांनी परमलांनी बोल्लो आनी तांचे सदांचे चाली प्रमाणे ती कूड तयार करूंक 40 दीस लागले. आनी इजिप्तांतल्या लोकान 70 दीस ताचें दूख केलें. हे दुखाचे दीस सोंपल्या उपरांत झुजेन फारावच्या गोरच्यांक म्हणलें, तुमी म्हजे सवे मोयपाशी जाल्यार मातसो हो म्हजो निरोप फारावक व्हरात. मोच्चे आदीं म्हज्या बापायन म्हजे कडचो असो एक सोपूत घेतला. हांव मरूंक पावलां तर कानान गांवांत हांवेंच म्हाका तयार करून दवरलेल्या फोंडांत पुत्तलोय. तर म्हज्या बापायक पुरूंक म्हाका थंय वचून दी, उपरांत हांव परत येतां. फारावन म्हणलें, तुज्या बापायक तुवें सोपूत दिलाय ते परमणी ताका पुरूंक तूं वच. झुजे आपल्या बापायक पुरूंक गेलो आनी ताच्या सांगाता फारावचे सगळे ऑफिशाल महालांतले व्हडले व्हडले मनीस आनी इजिप्तांतले मानाचे मनीस मोन्नाक गेले. झुजेचें कुटूंब, ताचे भाव आनी बापायचें उरलोलें कुटूंब ताचे बरोबर गेलीं. फकत तांची सोपुल्लीं भुरगीं आनी तांची गोरवां मेंढरां गोशेन गांवांत रावलीं. ताच्या सांगाता रथ आनी घोडेस्वर गेले. लोकांचो हो मेळ बरोच व्हड जालो. ते जॉर्डानाचे पलतडी पावतोच आताडाच्या mo-llunchea कhollar तांणी व्हडल्यान दूख केलें आनी 7 दीस आपल्या बापाय खातीर झुजेन हो दुखाचो संस्कार चलयलो. हे परी आताडाच्या mo-llunchea कhollar दूख केल्लें पळोवन कानानच्या लोकान म्हणलें, हो इजिप्तांतलो लोक कितल्या दोबाjean दूख करतात. ह्या खातीर ते सुवातेक आबेल मिझरायम हें नांव पडलें. ती सुवात जॉर्डान नदी पलतडी. तोर जाकोबाच्या पुतांनी बापायच्या हुकुमा प्रमाणे ताचें मरण केलें. ताका कानान-गांवांत व्हेलो आनी makpelachea Onddeant मामरेच्या उदेंतेक अब्राहमान एफ्रोन हिट्टिया कडेन आपणाक फोंड कसो विकतें घेतलोल्या शेतांत पुरलो. आपल्या बापायक पुरून जातोच झुजे इजिप्तांत परत आयलो. ताचे बरोबर ताचे भाव आनी ताच्या बापायच्या मरणाक गेल्लो तो सगलो लोक. बापायच्या मरणा उपरांत झुजेचे भाव एकामेकाक म्हणू, आतां झुजे आमचो दुवास कोत्तलो आनी आमी ताका केल्ल्याचें फारीकपण घेत जाल्यार कितें. ह्या मनान तांणी झुजेक एक निरोप धाडलो. आमचो बापूय मोच्च्या आदीं ताणें हो उपकार तुजे मुखार घालूंक आमकां सांगला. तुज्या भावांनी तुका वायट केलां तें मातशें तांकां बोगसून काड. आतां आमी हो उपकार तुजे कडेन मागता. तुज्या बापायच्या देवाच्या सेवकांनी तुका वायट केलां तें आमकां बोगोस. हो निरोप झुजेक पावतोच तो रडलो. उपरांत ताचे भावूच झुजेशीन येवन दोनीर सरपटले आनी तांणी म्हणलें, तुजो चाकर आमी सगळे हांगा आसा. झुजेन तांकां म्हणलें, भियेनाकात, हांव कितें देवा जाग्यार आसा. तुमी सगळे म्हाका वायट करूंक उपरासले, पूण हेंच वायट देवान जायत्या जाणांचो जीव ह्या दुकाळा मोदें सांबाळूंक वापरलें. हांव सांगतां तुमकां कसलीच भिरांत ना. हांव तुमचो आनी तुमच्या भुरग्यांचो सांबाळ कोत्तलों. ही खात्री तांकां दिल्या उपरांत तांच्या काळजाक घोटाय मेळ्ळी. झुजे आपल्या बापायच्या कुटुंबा बरोबर इजिप्तांत जियेतालो. तो मेलो तेन्ना ताका 110 वर्सां आसलीं. ताणें एफ्रायमाच्या भुरग्यांक आनी नातरांक पळयलीं. मनासेच्या पुताची माकीर हाचींय भुरगीं ताच्या कुटुंबांत आयलोलीं देखलीं. ताणें आपल्या भावांक म्हणलें, म्हज्या मरणाचो वेळ लागीं पावता, पूण देव दुबाव नासतना तुमचो सांबाळ कोत्तलो.
आनी ताणें अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक सोबे माजार बासायलां ते पोरी तुमकां ह्या गांवांतले भायर काडून व्हरतलो. आनी तेन्ना जुजेन आपल्या गोदच्या कोडें एक भास मागली. देव तुमकां हांगाचे भायर काडटा तेन्ना म्हजीं आडां हांगाचीं काडून तीं तुमचे बरोबर व्हरतल्यात म्हूण म्हाका भास दियात. तो जुजे 110 वर्सांचे पिरायेर इजिप्तांत मेलो. ताची कूड पोरमोल्हांनी फुगोवन भरून तांणी ती एके काशींत घाल्ली. देवाचें उतर हें.